salvisolo não tu soi barioku motivat por oitasoi motiva por carpon doia car salvisoloi dorsuro não vetsona tu se venga sortona tu somo vi sortona tu somo vi sortona dorsuro não vetsona tu se venga sortona tu somo vi sortona tu somo vi sortona बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नवी सोर्बेस्पो तुमचे सोबे आसूं मोगाल बहिणी बाबांनो आयज देवाचें उतर आमकां उदेक करून मागण्यांक आमी कोण भाशेन आमचो जबाब दितात गोरवान व ल्हानविकायेन ह्या प्रस्नाचेर नियाळ करूंक आपयतात तर दिसपडी जिवितान मागणेक वता आसतना ल्हानवीक मनशां आमी जावं ह्या मिसाचे बेडींत आदार आनी कृपा मागून घेवया आनी हे पवित्रतेंत आमी वांटो घेता आसतना आमच्या पातकांची आमी दूख धरुया सोगलीं बाराबोर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गणी हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसोत भाग्योन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन प्रार्थुया हे वेळार आमची मागणी आनी गरजो बापा मुखार आमी दवरुया हे मीस आमी बेडयतात सोंपून गेल्ल्या आंतोनियो क्रूज बापान सास्तांचें सूख फाव केल्या पुरो म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया तेच भाशेन आमची मागणी आनी गरजो ह्या वेळार बापा मुखार आमी दवरुया सोर्बेस्पर आमच्या मोगाल बापा ह्या प्राचीत काळाचे सोमरोमणेंत जेजूच्या कोस्ता मोन्नाचे आनी पुनर्जीवनपणाचे परबेन भोक्तीन आनी दोबाज्यान वांटो घेवंक आमी तयार जाता तोरपास परबेचो पूर्ण फळ संतोशान भोगूंक आमकां पावय ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेतान रासवड चलयता सस्तांच्या सस्तांक ओसेयास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप सोर्बेस्पोर अशें म्हणटा आपल्या दोरदीरपणान ती म्हाका सोदतली येयात सर्वेस्पराची परतून वचुया ताणें आमचे कुडके करून उडयले पूण तो आमकां बरी करतलो ताणें आमकां दोरनीर शेवटिली पूण आमचे गाय तो बांदतलो एका वन 2 दिसां भितर तो आमकां नव्यान जिवंत करतलो तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतल्यो सर्वेस्पराची ओळख घेवंक मोन लावया फांत्या पोरी
तो दुबावावीर येतलोच. ताचो निर्णय उजवाडा पोरी सांगतलो. दोडको येता तश्यो तो येतलो. जमीन भिजयतल्या वसंताच्या पावसा वरी तो देंवतलो. एफ्रायमा, हांव तुका कितें म्हूण करूं? जुदा, कितें म्हूण करूं हांव तुका? सकाळच्या कुपा सारको रोकडोच ना जातल्या दोवा वरी हो मोग तुजो. कित्या खातीर प्रवाद्या वरवीं हांवें तांचे कुडके केले. म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें तांकां जिवेशी मारून उडयली. कित्याक म्हाका योड नाका मोग जाय. होम नाका, देवाची कोरी ओळख जाय. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावनी, म्हाका योड नाका मोग जाय. सगळीं म्हणुया, म्हाका योड नाका मोग जाय. काकलूट सारा देवा, काकलूट करून दाखय. बोव कोणवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचे कोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काळ म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, म्हाका योड नाका मोग जाय. योडनात म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योड तुका मानता, कोणती बरी काळीज. चिड्डोलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब, म्हाका योड नाका मोग जाय. सियोनाक उपकार करून मोयपास दाखय सायबा. जेरुसाल्या दुर्गा नव्यान बांदून तूं दी. तेन्ना योड आनी होम तुका मानवतले. पाडकुले कान तुका वेदीर वोपून दितले. जबाब, म्हाका योड नाका मोग जाय. उद्गार. आयज तुमची काळजां दारूण करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपणाक सात्वीक म्हूण सोजमून आपणाचेरूच पातयेतल्यांक आनी हेरांक लेकी नासतल्या तसल्यांक जेजून एक अशी एक वपार सांगली. दोग मनीस, एकलो फारिसेव आनी दुसरो दोळ मुसुंडार मागणी करूंक देव मंदिरांत सोडून गेले. फारिसेव नीट उबो रावन असो आपल्या मनांत मागणी करतालो. देवा, हांव ह्या मनशा सारको न्हय. ते चोर, नागोणे आनी अन्यायी, पोदबारी ह्या त्या दोळ मुसुंडारा सारको हांव न्हय म्हूण तुका आर्गां दिता. हांव सातोळ्याक 2 पावटी उपास करता. म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय दावो वांटो फारीक करता. तो 2 वसुंडार आपलो पयस उबो रावन दोळे पोरयान वयर काडी नासतना हड्डें पडोवन अशें म्हणटालो, देवा, हांव पातकी, म्हजी काकलूत कर. हांव तुमकां सांगता, देवाक मानता तसलो जावं तो आपल्या घरा परतलो, पूण न्हय तो दुसरो. कित्याक आपणाकूच उच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच कालतो जाता ताका देव उच काडटलो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रत्युशा भयणी बाबांनो, आयचे शुभ वर्तमान जर आमी आयकल्या जाल्यार कोण भाशेन आमचो मागण्यांक जबाब जावंक जाय तो दाखोळ करता. विलियम बार्कले हांव तुमी ताची पुस्तकां वाचल्यात वा ताचे कॉमेंट्री वाचल्यात. हो एक मनीस आपलो बरयता आसतना प्रवेश करता आसतना एका ट्रेनींतल्यान प्रवेश करतालो. आनी ट्रेनींतल्यान वेता आसतना ताणें शेतांतल्यान एक कॉटेजीस पळयली, घरां पळयलीं. आनी ह्या घरांनी सरभोंवतणी जायती पोरवी ग्रिनरी दिसती पडटाली. आनी ह्यो कॉटेजीस बऱ्यो दिसती पडटाल्यो आनी त्यो पासत तो खुशाल जालो. 10 म्हयन्या उपरांत जेन्ना परतून ह्याच ट्रेनीन तो प्रवेश करता आसतना सरभोंवतणी स्नो पडलेलो, बर्फ पडलेलो. आनी हें पळोवन जे कॉटेजीस त्यो बऱ्यो दिसताल्यो त्यो सगल्यो स्नोवान धांपलेल्यो. सरभोंवतणी कांयच दिसती पडनासलोलें. कांयच ताका ओदीक करून ह्या कॉटेजींतलें बरें दिसोंक नासलोलें.
आनी त्या पासत ताणें म्हणलें, आमचें मागण्याचें जिवीत हेच भाशेन जो मनीस आपणाकूच उच काडून आपूण सात्वीक म्हूण सोजमता तो देवा मुखार खंय ना खंय सांडटा. आनी जो मनीस ल्हानवीक जावन आपल्या जिवितान देवा मुखार मागणें करता ताका देव उच काडटा. प्रत्युशा भयणी बाबून आयज आमी लुकाच्या शुभ वर्तमानांतलें हें वाचप आयकलां. आनी ह्या वाचपान जेजू एक वपार सांगता. कित्याक सांगता काय, जे कोण सात्वीक आपूण सात्वीक म्हूण सोजमताले, प्रमाणीक म्हूण सोजमताले तांकां हो संदेश तो दिवंक सोदता. ह्या वपारीन पयलो मनीस येता तो म्हणल्यार फारिसेव आनी दुसरो मनीस येता तो म्हणल्यार दोळ वसुंडार. आतां फारिसेव म्हणल्यार तो सात्वीक मनीस, पोरशे मुखार तो धर्मवंत मनीस म्हूण दवरताले. आनी दोन वसुंडार एक पातकी मनीस, देवा सोरशिल्लो पयस गेल्लो मनीस म्हूण लोक पाचारताले. आनी ह्या पासत जेजू आयज तांकां दोगांयकूय मागणें कोत्तात तें दाखयता. दोगूय जाण आपल्या बाराबर एक आडसो घेवन येतात. दे ब्रिंग अ मिरर विथ देम. आतां आमी आडसो म्हणल्यार हे सुवातेर तांच्यांनी आडसो हाडूंक ना, पूण आमचे ह्या नियाळाक आमी कोण कसलो आडसो घेवन येतात ते आमी नियाळ करुया. पयले सुवातेर फारिसेव गोरवाचो आडसो घेवन येता आनी त्या पासत तो म्हणटा, वयर आपली तोकली वयर काडून देवाक म्हणटात, देवा हांव तुका दिनवासता, हांव त्या पातक्या मनशा सारको न्हय, हांव ताचे भाशेन म्हजें जिवीत करिना. दुसरे सुवातेर तो म्हणटा, हांव सातोळ्याक 2 पावटी उपास करता, धर्माच्यो चाली रिती सगळें करता. आनी हे तरेन तो गोरवाचो आडसो घेवन देवा मुखार मागणें करूंक येता. दुसरो मनीस आसा दोळ वसुंडार, पातकी म्हूण तो वळखून घेता आनी म्हणटा, सायबा हांव एक पातकी, हांवें तुज्या मुखार येवंक म्हाका परतें न्हय. ल्हानविकायेन आपलें धोरण देवा मुखार त्या मागण्यांत तो दवरता. प्रत्युशा भयणी बाबूनो, आयज हें वाचप जर आमी बारीकसाणेन नियाळ केल्यार आमच्याय जिविताक जायते भाशेन अदीक करून देव आमकांय ह्या दोग मनशां भितरलें विचून काडूंक आपयता आसतलो. कसलो आडसो हांव देवा मुखार घेवन येता काय, गोरवान हांव म्हजी मागणी करून हांव म्हणटा, देवा हांव त्या मनशा सारको न्हय, हांव ह्या मनशा सारको न्हय, हांव म्हज्या शेजानी वो शेजाऱ्या सारको न्हय. जायते फावटी आमी म्हणटात, फादर हो मनीस ते भाशेन जियेता, तो ते भाशेन जियेता, हे तरेन आमी सगळीं आमकां जाय ते भाशेन आमी दुसऱ्यांक पळयतात. पूण आयज जेजू म्हणटा त्या दोन वसुंडारा सारकी आमी जावुया. कारण तो पातकी म्हण आपूण ओळखून घेता आनी देवा मुखार येवन म्हणटा, सायबा हांव एक पातकी, म्हाका बगूस. जो मनीस ल्हानविकायेन देवा मुखार येता देव ताका बोगसोणें दिता. आनी ते पासत जेजू म्हणटा, आपणाकूच उच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालती जाता ताका देव उच उबारतलो. ह्या प्राचीत काळांत आमी आसतना आयज देवाचो संदेश आमकां अदीक करून ल्हानवीक मनशां आमी जावं, ल्हानविकायेन आमचें धोरण देवा मुखार आमी येवंक. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां तेंच मेळटा. होसेस प्रवादी देवाचें उतर पोरशेक दिता आनी म्हणटा, म्हाका योद नाका, म्हाका मोग जाय. ही पोरजां जी देवान तांकां विचून काडलोली ती योदनाच भेटयताली, देवाक फावो ते परी आपलें जिवीत करिनासलोली. पूण आयज देव तांकां म्हणटा, म्हाका योद नाका, म्हाका मोग जाय. आनी हो मोग आमी कोण भाशेन दाखोवंक जाता काय, दिसपटी जिवितांत एकामेकाचो मोग आमी करता आसतना ल्हानविकायेन आमी चलूं. तरी आमी सांत आमी वाडो घेता आसतना आमकां दर एकल्याक ही करपा मागुया, सायबा गोरवाचें पातोक जर म्हज्या जिवितांत आसा, दुसऱ्यांक हांव सोकला उडयता, दुसऱ्यांक हांव तिकोवन करता, जाल्यार ती आमी सोडून दिवंक ल्हानविकायेन म्हजें जिवीत ताणून ह्या मिसाचे वेळेंत आदार आनी कृपा मागून घेवया. गीत घेवया C24 पेज नंबर 38. Bagal koru Shokai tu ekatutra Mati dulam cecire Bangar korpo vitratmya Doyal Bapa Bukti pona Kirkor orkya Jivitache Tuka bukta amche vorda Tuka bukta amche vorda. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान स्वर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या आणि आपल्या पवित्र सभेच्या नावात सर्वेस्पर म्हणून घेऊ. देवा आमच्या मोगाल बापानी तोल केल्ल्या मोनांत आनी काळजांत तुजे गूढ समोरुमूंक तूं आमकां फावो करताय. वर्सान वरोस पास्कांची परब भायल्या दोबाज्यान समोरुमता आसतना काळजाचे खरे भोगतीन तुका वंदूंक आमकां करपा दी. ही आमी मागता तुज्या पुताचे येसूचे नांवी. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवेदार आनी सासनांचे देवा सोर कालियान सोर तांचे येसू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो निटीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शोध करूंक आमची काळजां फावो करताय. आमकां भुरग्यांक तुज्या नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो वंदावण्यो दामोवन तुजी चाकरी करूंक निर्बोळी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सोरतोल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरोना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापाच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुता भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्याचे येसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन खोस्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासोद समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान देन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही मोशा रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसोडें मेळच्याक तुमचे पासोद आनी सोमेस्त मनशां पासोद तें वारोतलें. हें मोशा उगडासाक करात. Lavardaco gord borgotuja. Jezu ami odoplatna ani ekausitle vieta te parti tuoi bavanesu ami tuje moron borgota. बाबा येसूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी येसूची कूड आनी रगत शेवतोले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर बेस्तालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बाबा, सिमा आमच्या आदारी गोवली बाबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान पाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आकवार मरी देवाची माई सांगाती सांत सुसे, भाग्यवान धर्म दता सांत सुसे वाज आनी सोर खाली तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बराबर सासतांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सोरपोत वेदार बाबा सोरबंदोनांनी वैभव तुका सासतांच्या सासतांक आमच्या सोरबंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां टाळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडाराचे जेसू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोर भाशेन रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलो तें सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दस्कार आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान रासवड चलयता सासतांच्या सासतांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा दी. शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù gloria gloria, Gesù suave gloria, sorgita tu libro, sodum magari, ore alti cieli, tu cazzo congeri, tu jetai vormaka, poi soruk sornaka, ore alti cieli, tu cazzo congeri, tu jetai vormaka, poi soruk sornaka. Moga salo aventuka ancora vartoli pisai buradali Pati makapo gayan makalipo nano'y povitro dovur sodat skalsa Pati makapo
gayan makalipong nano'y pumipitro Dovor sodat skalsan Jesus orsundora Bodulo portara Suryavon por sori Movavon sodruci Bokshitsuki some Kurtu amka kurpis Zato ce poinka Sasnak sukti sorka Sogni Beravia. Pratuja. Kaklutsar devam Shabapa, या ख्रिस्त पोसादाच्या संस्कारावरवीं दिसान दीस तूं आमकां दादोशी करताय तो सदां जिव्या बाबार्थान आनी काळजाचे कोरे भोक्तीन आमी घेसोर म्हूण आमी मागता जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोर्बेस्पोत तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे ओळखकार. I-12, page number 120. Kol 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 konan pona Kol 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 konan pona Duka ulo mata Tumaka maka pausaida Duka ulo mata Tumaka maka pausaida Kalte vinotitso, moja pratonatso, avastu aiksaiba. Kol 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 konan porda, kol 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 konan porda. Duka ulo marta, tumaka maka pa.